Suttka, chapter 25. सर्वेस पोरान मोइजेसाक उलोवन म्हणलें, म्हाका एक दान भेटोयात म्हूण इस्रायल porjek सांग. आनी zonn-eklo आपले कallzachê suchovnnê pormannem कितें दिवंक सोदता तें तूं मानून घे. आनी ही तांची दान देणी तूं मानून ghetoloi ती bhangar, rupem आनी pitull-kanxem, नाजूक सोन्नी लुगोट, नीलें, जांबलें आनी तांबडें लुगोट, lonv-sut, बोकड्यांचे केंस, menddrea-चें तांबडें चामडें, नाजूक चामडें, बाबूल लांकूड, दिवळेक तेल, रोगडूंचे तेलाक आनी पोरमोळीक धुंपाक मसाले, आनी एफोड आनी hordd-eachi पाटी बोर्डाद करूंक गोमेद आनी torê-torechim thikam-motiam. पोरजेन म्हाका एक पवित्र स्थान उबारूंक जाय, हे पोरी हांव तांचे मोदें जियेतलों. हांव तुका नमुनो दाखयतलों, त्या पोरमाणें तूं सगळें करतलोय पवित्र तोंबू आनी ताचे नेटोवचे मुस्तायके विशीं. बाबूल लांकडाची म्हाका एक पेट कर, 5 वेटो लांब, 3 वेटो रुंद आनी 3 वेटो उंच. भितरल्यान आनी भायल्यान तिका शुद्ध भांगाराचो फोर मार, आनी सरभोंवती तिका भांगाराची देग लाय. भांगाराच्यो 4 मुदयो कर आनी पेटेच्या 4 खुरांक त्यो घोट लाय, म्हणजे एके वाटेन 2 मुदयो, दुसरे वाटेन 2 मुदयो. ते पेटेक खांद मारून बाबूल लांकड्याच्यो 2 दांड्यो कर आनी तांकां भांगाराचो फोर मार. आनी ह्यो दांड्यो मुडयांतल्यान घाल. दांड्यो मुडयांत घाल्योच आसतल्यो, त्यो आनीक भायर काडच्यो न्हय. आनी हांव तुका दितलों त्यो 2 फातरी हे पेटेंत घाल. तांचेर 10 उपदेश बरयलोले आसतले. पूर्ण भांगाराचें एक धांपणें कर, 5 वेटो लांब आनी 3 वेटो रुंद, पाकोटे आसलेल्यो 2 पेटलोल्या भांगाराच्यो पुतल्यो कर आनी धांपण्याच्या दोनूय वांटांनी एक दवर. पूण ह्यो पुटल्यो धांपण्यांक पासून एकूच जावंक जाय. त्यो तोंडाक तोंड करून घालच्यो आनी दोगांयच्या विस्तारलोल्या पाकोट्यांनी धांपणें सगळें भरतलें. धांपणें आग पेटेचेर बसोवचें आनी हांव दितलों त्यो फातरी आग पेटेंत घाल. हांव तुका थंय भेटतलों आनी धांपण्या वयरसून आग पेटेर आसलेल्या 2 पाकोट्यांच्या प्राण्यां मोदें तुजे कडेन उलोवन इस्रायल porjek सगळे म्हजे कायदे दितलों. तशेंच बाबूल लांकडाचें एक मेज कर, 4 वेटो लांब, 2 वेटो रुंद आनी 3 वेटो उंच. पूर्ण भांगाराचो ताका फोर मार आनी सरभोंवती ताका भांगाराची एक देग लाय. 3 पोलगाड रुंद त्या मेजाक सरभोंवती एक काम मार आनी आका भांगाराची एक देग लाय. मेजाच्या 4 खुरांक भांगाराच्यो 4 मुदयो कर आनी 4 कोनशांनी त्यो घोट लाय. ह्यो मुदयो दांड्यो घालूंक कांबीशीं घोट करच्यो. बाबूल लांकड्याच्यो 2 दांड्यो कर आनी तांकां भांगाराचो फोर मार. हांच्या आदारान मेज हांगा थंय व्हरतले. शुद्ध भांगाराच्यो बोश्यो, कोपां, कांशे आनी जोगां कर. हें मेज सदांच म्हजे मुखार दवरचें आनी ह्या मेजार सदांच म्हाका भेटयलोले पवित्र उंडे तूं दवरतलोय. शुद्ध भांगाराचें एक दिव्या स्थान कर, ताचें पेड आनी खांबो पेटलोल्या भांगाराचो. ताचो फुलांचो सुरुंगार भोंगे आनी पाकल्यो पासून एकूच नग जावंक जाय. ताका 6 फांटे आसतले, 3 एका ओद्दान. 3 फांटे एके वाटेन, 3 फांटे दुसरे वाटेन आसचे. एका फांट्याक फुलांचे 3 सुरुंगार आसूंक जाय आनी बॉडमाच्या तोंवऱ्या पोरी भोंगे आनी पाकल्यो. दिव्या स्थानाक 4 फुलांचे सुरुंगार आसूंक जाय. तेच पोरी बॉडमाच्या तोंवऱ्या सारके ताचे भोंगे आनी पाकल्यो. एका फांट्या सकयल एक भोंगो आसूंक जाय. भोंगे, फांटे आनी दिव्या स्थान पासून पेटलोल्या पूर्ण भांगाराचो एकूच नग जावचो.
ह्या दिव्या स्थानाक 7 दिवल्यो आसूंक जाय आनी ताचो उजवाड फुडल्यान बागोवन पडोंक जाय. ताच्यो वाटल्यो आनी चिमटे शुद्ध भांगाराचे जावंक जाय. दिव्या स्थान आनी ताचे सुट्टे भाग करूंक ताल्यांत भोर शुद्ध भांगार घाल आनी दोंगरार हांवें तुका दाखयल्ल्या नमुन्या प्रमाणें हें सगळें जतनायेन कर. देवाचें उतर हें.